6 डिसेंबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर मांडवीच्या तीरार फेरी धाक्याचेर सगळ्यांनी एकठांय जावन केंद्राक संकेत धाडया, आमी म्हादय न्हंयची राखण करपाक सगळे एकठांय आसा म्हण अशें प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवन्सान म्हळां. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. एका वाटेन म्हादय आपली आवय परस व्हड, तिका आपूण डायवर्ट जावन दिवचना आनी दुसऱ्या बाजून तिचो सौदो करपाक बेंगलोराक वचप, किंवा जेन्ना दिल्लीक वता तेन्ना प्रल्हादजी जोशी बरोबर बसप आनी सौदो करप म्हादयचो. वी कंडेम दिस एक्ट ऑफ प्रमोद सावंत. तूं तोंडीपणा करनाका. म्हादय तुजी आवय परस व्हड जाल्यार म्हादय खातीर राव. आज कितें जाल्लें आसा जाल्यार कॅबिनेटाचेर आनी गोंय राज्याच्या मुखेलमंत्र्याचेर विश्वास ना जावपाक लागलो आसा. गोंयच्या लोकांचो आज मुखेलमंत्र्याचेर विश्वास ना आनी ताज्या लागून कितें जाता की राजकीय भील ह्या म्हादय खातीर डिफेंड करपा खातीर ना काय कितें असो सगळ्यांक प्रश्न पडला. आज तुमकां एक आव्हान करपाक सोदता की आज असो एक काळ येयल्लो आसा आमचेर की गोंयचे 40 आमदार, 3 खासदार, वेगळ्या वेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी, NGOs आणि बाकीचे सगळे स्टेक होल्डर्स हांच्या बरोबर आणि गोवा म्हादय बचाव अभियान जे आसा हांच्या फुडारपणा खाला एकठांय येवपाक आज वेळ येयल्लो आसा. आमी आज तुमकां आव्हान करतात सगळ्यांचे तर्फे की 6 डिसेंबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर मांडवीच्या फेरेच्या धक्क्याचेर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावया आणि सिग्नल काडया. नॅशनल सिग्नल जातलो तो की आमी सगळे गोंय प्रोटेक्ट करपाक आणि म्हादय प्रोटेक्ट करपाक आमी सगळे बरोबर आसा. जर आवय परस व्हडली म्हादय जाल्यार आमच्या बरोबर 6 तारखेक धक्क्यार येवचे म्हादयच्या आणि तुवें तें एज्युकेशन लीड करचें आणि केंद्र सरकाराक सांगचें की आपूण गोंयकारां बरोबर आसा. आणि गोंयकार जे म्हणटले पळय तेच जातले. तुमचे वयले राजकारण गोंयांत चलपाना. गोंय येत असो स्टेट, त्या एद्याच्या स्टेटीन तुम्ही जर इतले मोठ्या प्रमाणात डिस्ट्रक्शन करतले जाल्यार गोंयकार खपून घेवपाना. आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां ही झळ बसपाक लागला अशें आमकां दिसूंक लागला.